तोरेकवार पातकां. म्हज्या पुता, तुवें पातोक आदारलां? ह्या फुडें आदारी नाकाय. तुज्या आदल्या चुकींचें भोगसणें माग. एका सोरपा सोरशिलो कुशीन सोदताय तसो तूं पातका कोडलो कुशीन सोर. ताचे सोशी वेशी तर तें तुका चापतलें. ताचे शिवां सारके दांत तुज्या आत्म्याचो नास कोत्तले. सगळे कायदो मोडपी दोनूय बाजूंनी पाजलोले तरवारी भाशेन. तांच्या घायांक सोंपेपणी पेकोवणी ना. जसो कांपेरो आनी हिंसा गिरेस्तकायेचो नास कोत्ता, तशेंच एकसूरपण गोरविश्टाच्या गोराब्याचें पाड घालता. गरिबाच्या वोंटावेलीं प्रार्थना सरोळ देवाच्या कानार पडटात आनी ताची नीट कालाव करिनासतना येता. तूं दुरुस्ती मांडून घेवपाक फाटीं सोदताय जाल्यार तूं पातकाची वाट धरताय. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ताचें काळीज पातकाची दूख धरता. एका बडबडप्याक सगलो लोक वळखता, पूण चतूर मनीस प्रत्येक चूक जाणवता. दुसऱ्याच्या दुडवांनी आपलें घर बांदप म्हणल्यार आपल्याच फोंडाक फातर एकठांयलोल्या वरी जाता. कायदे पालिनान तसल्या मनशांचो जमो एका तोंडाच्या गुड्ड्या भाशेन. ताचो शेवट उज्याच्या आकट्या भाशेन जाता. पातक्याचो रस्तो सरोळ आनी सुडसुडीत आसता, पूण तो पातालांत सोंपता. शाणे आनी पिशे. कायदे सांबाळटलो जाल्यार पयले कायदे शिकूंक जाय. खऱ्या अर्थान तूं सर्वेस्पराची भोक्ती करशी तर तुका संपूर्ण जाणवाय फावो जातली. कितेंय शिकयतलोय जाल्यार पयलो बुदवंत आसूंक जाय. पूण कांय पावटी आपूण बुदवंत म्हणून दाखयतात तांकां कोडू शेवट रावता. बुदवंत मनशाची जाणवाय केन्नाच सुखना. तसले झरी भाशेन आनी ताची बूद जिवे झरी सारकी. पिश्याचें मन एका फुटलोल्या आयदोणा सारकें. तातूंत कसलीच जाणवाय तोगना. जर एक शिकलोलो मनीस एक जाणवायेचें उतर आयकता, ताच्या मनांत स्फूर्ती येता आनी ताका नव्यो इकमती सुचतात. पूण न्हीद सोडून जिवपी तें आयकत जाल्यार तें ताका मानवचें ना. तो तें आयकना फुडें विसोत्तलो. एक पिसाट मनशा सांगाताक उलोवप म्हणल्यार एक वजें घेवन चलोवप. पूण एक हुशार मनशाचें आयकप धादोसपणाचें. एका चतूर मनशाचें उलोवणें एके सोबेन मन दिवन आयकतात आनी ताचें म्हणणें बारकायेन मानून घेतात. एका पिश्याची जाणवाय एका मोडलोल्या घरा भाशेन उपयोग नासलोली. एका एंड्याचें गिन्यान समजूंक कठीण लागपी उलोवप कशें. गिन्यान नासलोल्या मनशाक शिकप पांयांक कडें कशें आनी उजव्या हाताक बेडी कशी. एक पिसो आपल्या सगळ्या बोळान मोट्यान हांसता, पूण एक शाणो मनीस उमुरकोच हांसता. एका शिटूक मनशाक शिकोवन भांगाराची वस्त कशी. तें ताच्या उजव्या हाताक मंगोटाचो पट्टो कसो. एक पिसो घरांत सरळ भितर सोदता, पूण एक अनुभव आसलोलो मनीस दारार उबो रावता. एक चक्रम आपली तकली भितर घालून ल्हवूच भितर पळयता, पूण एक बऱ्या स्वभावाचो मनीस भायल्यान रावता. दारार उबो रावन आयकप एक वायट देख. एका माणसुगेच्या मनशाक तशें करूंक लज दिसतली. चाड्डियाल्याचे वोंट दुसऱ्याच्यो खबरो उलयतात.
पूण शाणो मनीस आपलें प्रत्येक उतर चोत्रायेन जगता. पिश्यांचें काळीज तांचे जिबेर आनी शाण्यांची जीब तांच्या काळजांत आसता. जेन्ना देवाक मांडी नासलेलो सैतानाक शिरापता तेन्ना तो आपणाकूच शिरापता. चाडयालो आपल्याचोच स्वभाव मेळयता, सगळीं शेजारी ताचो द्वेस कोत्तात. देवाचें उतर हें.